सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन पासून भेटयता फ्रांसिस्को आनी वेनन नोनीस आयज आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता आपलो जल्माचो दीस मनयता निकोल नोनीस देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया सॅबी कुतिनो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताकाय देवान आशिर्वादान भरूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी जेन डिसोजा आनी फामील बिहायंड NSD रॉकी लोबो आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. भाव भयणीनो आनीक एक म्हयनो काबार जाता एप्रिलाचो म्हयनो सोंपता देवाक आर्गां दिवया सगल्या देण्या पासत. तशेंच फुडल्या म्हयन्याक आमकां सगळीं बरेपणां फावो कर म्हूण मागुया. आमकां बरो पाप साहेब फावो कर म्हूण मागुया. पवित्र सभेचें मागणें देवा मुखार चडूंक आमी जण एकलो ह्या मागण्यांत एक जावया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत वोपून दिलो. भाव भयणीनो देवाक आर्गां दिनवास कित्याक येदनें व्हडलें देणें देवान आमकां फावो केलां आनी तरी आसतना तें देणें मानून घेवंक आमी जायते पावटी उणी पडल्या जायते पावटी आमच्या असक्तायेन आमी फाटीं उरल्या देवाक उलो मारूंक आमी पावूंक ना. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो जगलें हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा पास्काच्या गुटा वरवीं आमची औरंबाची वडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा सैमाक तूं पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दिताय. हो पास्कांचो गूट ह्या संवसारान भावार्थान मानून वर्सान वरस तो आमी समरमता. स्वर्गार सासणाच्या मोगान आमी तो सुपूर्णायेन भोगूंक पावूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप तेन्ना
महायाज्ञीक आनी तांचे सांगाती मुणगे सादुकीच्या पक्षाचे वांगडी निर्दुकायेन भरले आनी धर्मदूतांक धरून एके भौशीक बोणकोणींत घाले. पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बोणकोणीचे दारां उगडली आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरजेक ह्या जिविताची सगळी खबर कळयात. तांकां सांगलोले प्रमाणे दीस उजवाडचे आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले. महायाज्ञीक आनी ताचे बागेली पावले. तांणी महाधर्मसभेची मुणगे इस्रायल पोरजेच्या वडिलांची एक बसका आपयली आनी धर्मदूतांक बोणकोणींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बोणकोणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन तांणी सांगलें, आमकां बोणकोण सारकी धांपलोली मेळ्ळ्या आनी पारेदार दाराशी पारो करून आसले, पूण ती उगडटच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाज्ञीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडले. तेन्ना कोण एकलो ही निकटीच खबर घेवन आयलो. तुमी बोणकोणींत घाले ते मनीस ह्याच वेळार देव मंदिरांत आसा आनी पोरजेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बळ करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतर. आमचो जबाब जातलो, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. परतून म्हणयात, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालट्यांक भुगतलो सोंटोस. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कधीच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उदगार. सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक. देवान पुताक संवसारान धाडलो. जो कोण
ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मोण ना. पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो पूण मनशांनी उजवाड सोडून काडोकाचो अदीक मोग केलो. कित्याक तांची कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण जो कोण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो करण्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, कांय बरीं उतरां जीं आयच्या आमी शुभ वर्तमानान आयकल्यान. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. आमचेर कास्तीचें फार्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं तारण जावचें पासत. आनी ताचो दुसरो भागूय तितलोच गरजेचो. जो कोण सत मानता, विस्वास ठेवता, आनी जो कोण विस्वास ठेविना तांचें सवें कितें जाता तें आमकां आयज कळयता. विस्वास ठेवल्यार तारण मेळटा. विस्वास ठेविना तांणी खास्तीचें फर्मोण आपणाचेरूच मारून घेतलां. भाव भयणीनो, हीं आयचीं दोनूय वाचपां, पयलें वाचप तशेंच शुभ वर्तमान पळोवन हांव नियाळटालो. आदीं हें जें कितें आसलें तें आतां आसा वो कितें तातूंतलें ना. हातूंतलें पयलीं आयच्या पयल्या वाचपान जें सुरू जालां, हे महायाज्ञीक आसा ते निर्डुकायेन बोल्लोले, नाटकायेन बोल्लोले. आनी देखूनच लोक सगलो पेद्रू आनी जुवांवां फाटल्यान आनी ह्या आपोस्तलां फाटल्यान धांवता. तांणी केल्ल्यो मिलाग्री आपणाच्या जिवितान घेवंक सोदता देखून ते नाटकायेन बरोवन ते तांचेर आड वावुरताले. नाटकाय आयजूय आसा, निर्डुकाय आयजूय आसा. याज्ञिकां मदें आसा, लोकां मदें आसा, सगल्या मदें आसा. आनी हे नाटकायेन जायते पावटी आमी एकामेकाचो वावर पाड घालता. गरज आसली शिकोवपाक. ही पोरजां एके भाशेन गवडी नासलेल्या शेळ्या भाशेन जाल्ली. असली पोरजां भाव भयणीनो आयजूय बीन आसा. जायत्यांक गरज आसा ही खबर आयकूंक आनी खबर आयकून नवेपण घेवंक. जायतीं जाण गरजेक सांपडलेलीं आजून पासून आसात. वावर करूंक जेजूचे आपोस्तल आसले आनी खुद जेजूय आपूण शिकयतालो. आयच्याय काळार शिकोवपी आसात, जाणी आपली तयारी केल्या, शिकल्यात पवित्र पुस्तक, आपले अणभव घेवन आसात आनी परचेक शिकोवपाक एके भाशेन तयार आसात. हेंय आयज आसा. ही शिकोवण शिकयता आसतना धरप, बोणकोणीन घालप, वावर बंद करप चलतालें तेन्ना. आयजूय अशें चलता. धरप, बंद करप, वो बोगलांटां घालप, वावर आडावप हें आयजूय आमचे मदें चलता. निमण भाव भयणीनो हांव पावलो लोकां मदें. हें सगलें चलता तेन्ना हो लोक तरूय पूण तांचेशी येतालो धांवून. आडायल्यार पासून तो लोक पावतालो आनी हो लोक आयकतालो, आयकूंक सोदतालो. ह्या मुद्द्यार पावलो तेन्ना भाव भयणीनो मातशें मन वेगळें जालें. आयज आयकून घेवपी कितले जाण आसात. आयज कितलीं जाणां खरेंच आयकूंक सोदतात आनी तें करूंक सोदतात. आयज चडशीं जाणां, म्हज्यान म्हणूंक जाता चडशीं जाणां, आपूण आयज सगळें जाणां शिकलेलीं आसा आमी. वी आर लिटरेट पीपल. आनी देखून हांव शिकलां, हांव जाणां हें सगल्यांच्या मनान आसा. देखून दुसऱ्यान म्हाका सांगपाक गरज ना. हें एक कारण जाता, मिजास वाडटा. जाल्यार दुसरे वाटेन आयकलां, सांगलां तें सारकें आसा, पूण तें आनी कोणूय आपल्या जिवितान घालतलो, हांव न्हय. जें कितें करपाक जाय
तें हांव न्हय, म्हाका वेळ ना, हांव बिजी आसा, म्हाका आनी कितें आसा असलें मन आयज लोकां मदें जाल्लें आसा. देखून ही शिकवण जी त्या काळार शिसां वरवीं लोकांक पावलोली आनी इतलो बदल जाल्लो, इतलो आंकडो चडटालो, आयज जातलें जाल्यार भाव भयणीनो आयज हो बदल हाडूंक लोकांची गरज आसा, परजेची गरज आसा, परजेच्या उक्त्या मनाची गरज आसा, परजेच्या ते भितर तावन येतली जी वड आसा ते वडीची गरज आसा. वय म्हाका आयकूंक जाय, वय हांव जें कितें आयकता तें म्हाका जिवितांत घालूंक जाय, वय म्हजे भोंवतणी जें कितें चलता ताचेर बदल हाडूंक म्हाका जाय. हें भाव भयणीनो आयज म्हणपाची गरज आसा. ही कृपा आमकां मागुया. आमच्यो नाटकायो निड्डुकायो पयस कर म्हूण देवा लागीं मागुया. सगल्या मोडार याज्ञिकांच्या जिवितांत आमचेर एकामेकाचेर नाटकायो आसात त्यो काडून उडय म्हूण देवा लागीं मागुया. ज्यो आडकोडी येतात त्या आडकोड्यांक आमी सदांच फुडो करून ह्या अपोस्तलां भाशेन मुखार सरूंक, देवाचेर विस्वास दवरूंक. कित्याक हें सगलें देवान खूद केलें. ती बणकोणीन घातले तरी पूण तेच रातीक आंच पडव्यान येवन ही बणकोण उगडली आनी ते रातचे राती हो लोक जो रावतालो आयकूंक तांकां शिकोवंक गेले. मागुया असली कृपा आमकां आयच्या काळार फावो कर म्हूण. आनी मागुया आमकां जण एकल्याक हें असलें मन दी म्हूण आमी तें आयकूंक. ती जरी तर कृपा ना जाल्यार तें आमच्यान करूंक जायना. जो कोण विस्वास थेविना ताणें खास्तीचें फर्मण मागोवन घेतलें. जो कोण विस्वास थेवता तांकांच तारण मेळ्ळें. आनी जेजू निकोदेमा लागीं ही भासाभास करतालो, सुरू करून नव्यान जल्मूंक जाय हाचेर जी भासाभास जाल्ली तातूंत जेजू खेरीत भाशेन खुर्साचें मोल निकोदेमाक दाखयता. कित्याक ज्या पक्षांतलो निकोदेम येतालो तांचे प्रमाणे खुरीस म्हणल्यार ही लोजेची खबर, खुरीस म्हणल्यार एक कांटाळो कसो. म्हणटच हो खुरीस जो आसा तो एक खास्तीचें फर्मोणाचें एक खास्तीचें फर्मोण न्हय पूण आमच्या तारणाची एक खुणा. हें जेजू ताका शिकयता. आनी देखूनच आयज जें आमी आयकलां ह्याच पुताक त्या खुर्साचेर मरूंक देवान धाडलो. इतलो देवान संवसाराचो मोग केलो. देव आमचोय मोग करता. हो मोग घेवंक तूं आनी हांव तयार आसा काय? Hallelujah. C23, page number 38. C23. म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता. आनी जेजूची ओमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं.
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुटपोर गुटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रिथुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवान आमचो मोग केला आनी तो आमचो मोग करता देखून आमकां सासणाचें जिवीत दिता. हेंच जिवीत घेवंक त्याच मोगान आमकांय फावो कर म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षता. तशें आमची पातकां बगोस
आनी आमकां कारण पडूं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Oh
प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, पास्कांचो आशिर्वाद कुटुंबांनी आमचो सोंपला. जरी तर कोणाचें घर चुकेन उरलेलें आसा जाल्यार येवन आमच्या ऑफिसान कळोवचें. उरल्यां ती आमी करतल्या. आयज सांजे, आयज पवित्र बुधवार, सांजेर 6:30 वाजता बो पवित्र संस्काराची बोजवण सगल्यांनी आमी येवचें. आयची बोजवण करीत भाशेन आमी भेटयता सगल्या शेतकामत्यां पासत आनी नुस्तेकारां पासत आमच्या जेवणाची गजाल. शेतकामती आनी नुस्तें जाल्यार येवन तांचे पासत मागुया. आनी जे कोण शेतकार आसात, जे कोण नुस्तेकार आसात, तांकां सगल्यांक आपोवचें तुमी आनी सगल्यांनी आमी जेजूची बोजवण करून हो आशिर्वाद आमी घेवया. जे शेतकार आनी नुस्तेकार आसात, तुमचीं नांवां तुमी तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं दिवची म्हूण मागता. कित्याक तुमचे पासत खेरीत भाशेन नांवां काडून आमी तुमचे पासत मागतले. सुर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. एप्रिलाचो म्हयनो सोंपता आनी मायाचो म्हयनो सुरू जाता. फाल्यांतावन एक उगडास तुमच्या घरा भायर उदक भरून दवरूंक. सुकणीं आसात, जनवारां आसात, तांकां उदकाची गरज आसा. ती बागूंक तुमी तुमच्या घरा भायर नळ्यांचेर वो असल्या जाग्यांचेर उदक भरून दवरचें. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माये, चुचरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आश्रया आनी बरवशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक, जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. इतलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासवांची. कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळण्यान. तुजो आदार मागोन जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. वतूर व्हरता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो. अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माये, निर्मिनाका हांवें साणूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. उष्ट्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. उष्ट्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. उष्ट्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू.
भाग्यवंती मारी आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोत काळजाच्या माग करची पासत जा शहरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो हे सायबिणी ए सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळ्या पिडेवंता पासत ह्या वेळार आमी खेरीत भाशेन मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा सोमिया म्हजे मागणें आयक सोमिया आसूं तुमचे सवें प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगातीन जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे देव आनी सदांकाल तोगूं बाबडीनो एक कळोवणी आमी कोंकणींतल्यान वाचता कोंकणींतल्यान उलयता आनी भोव करून आमची सगळी रीत आसा ती कोंकणींतल्यान जाता फाल्यां 1 तारखेर ग्लोबल कोंकणी फोरम एक जमात घडून हाडटात मडगांवां रवींद्र भवन पायत ह्या त्रिस्थॉलान सकाळीं 9:30 वाजता ते 12:30 वाजता तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा कितें भाशेन आमचे कोंकणी पासत आमचें इल्लेंशें बलिदान वो इल्लेंशें आमी आमचें कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक आनी हाचेर उजवाड घालूंक आनी फुडलीं पावलां आमी मारूंक देखून तुमकां सगल्यांक आपोवणी वेळ काडून जाता ते भाशेन तुमी हाजीर जावचीं F10 page number 19 F10 तोपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताची रोसणेक सांडू नाका तुजो मोग सासनांक तोपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताची रोसणेक सांडू नाका